मिकीचेर एफआयआर घालपाच्या अर्जाचेर मडगांवच्या कोर्टान निकाल 27 एप्रिलाक राखून दवरला। मिकीचेर एफआयआर घालचो म्हूण कोर्टांत अर्ज आयिल्लो। आदलो मंत्री आनी आमदार मेळना म्हूण कोर्टान पुलिसांची लज काडली। मिकी अजूनय शरण आयिल्लो ना। ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात ताका पुलीस सोदतात। फरारी मिकी आड सध्या अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केला। अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्यान मिकीचेर हो आरोप घाला। ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात आदलो आरडीए मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशिकोक ख्यास्त फरमायल्या। मिकी शरण येना जाल्ल्यान ताका अटक करची म्हूण मडगांवच्या जेएमएफसी कोर्टान कोलवा पुलिसांक सांगला। अटक वॉरंटाची मुजत कोर्टान 5 दिसांनी वाडयल्ली। मुजत बुधवारा सोंपता। मात 10 दीस जाले तरी पुलिसांक मिकी मेळना। ताचे वेल्यान कोर्टान कोलवा पुलिसांची लज काडली। दुसरे वटेन अटक चुकोवंक फरारी जाल्ल्या मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला एफआयआर घालपाचो पुलिसांक आदेश दिवचो म्हूण आयरिश रॉड्रिगीजान घाल्ले याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली। कोर्ट 27 एप्रिलाक निकाल दितले। Court has today, during the hearing, also observed that it is very embarrassing that the convict cannot be found for over 10 days. The court has heard arguments today and fixed the matter for orders on Monday the 27th. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या। बंदखण चुकोवंक मिकी लिपून भोंवता। कोलवा पुलीस ताका सोदतात। मिकी सुप्रीम कोर्टान ताचे फेरविचार याचिकेचो निकाल लागोमेरेन कादयेन वचचो ना म्हूण 15 साली लीप चोरया भोंवता। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। उदक आनी लायटीच्या वाडयल्ल्या प्रेसाआड म्हापश्यां आनी पेडण्या लोकांनी निदर्शनां केलीं। म्हापश्या पीपल्स युनियनान पीडब्ल्यूडी कचेरेचेर मोर्चो काडलो। उदक नितळ दिवचें आनी उदकाचो प्रेस देंवोवचो म्हूण लोक मागतात। दुसरे वटेन उदक आनी लायटीची बिलां वाडयल्ल्यान काँग्रेसीन मांद्र्या आगरवाड्यार सरकारा आड निदर्शनां केलीं। आमी मागलेले आसा की आमकां सरकारान क्लीन वॉटर, क्लियर वॉटर which is healthy and safe for human consumption अशें आमी सरकारान मागणी केल्ली आसा। जेन्ना उदकाचें नवें कनेक्शन दिवपाचें आसता पळय तेन्ना म्युनिसिपालिटी सर्रास एनओसी इश्यू करता। वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक ते कॉन्फिडन्सान घेयना, कोऑर्डिनेशन ना। बाबा आमच्या कडेन म्हापश्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन सफिशियंट क्वॉन्टिटी ऑफ उदीक आसा काय ना म्हापश्याच्या पॉप्युलेशनाक पावता येते। म्युनिसिपालिटी थंय आपणाक जाय तशें कोणाच्या फोनाचेर पॉलिटिशियनच्या प्रेशराचेर एनओसी दीत आसता। तितून आमकां खुबसो भ्रश्टाचार दिसता म्युनिसिपालिटीचो। उदक आनी लायटीची बिलां वाडोवन सरकारान लोकांचेर आनीक वजें घाला म्हूण काँग्रेसीन मांद्र्या सरकाराचो निशेध केलो। आयज सामान्य मनशाक कितें जाय तर सादें पाणी पिवपाक मेळना, लायट मेळना, तर आमचो हो सरकार पणजेचो ब्रिज, तिसरो ब्रिज बांदता। 500 कोटी ते खंयचे पयशे? ह्या दरवडीचो सर्वसामान्य लोकांक आयज खूबसो त्रास जाता। आयज एके सायडीन आयज सरकार आयज लोकांक दाखयता कितें तरी दिल्ले भशेन आनी दुसऱ्या वटेन आयज लोकांचेर आयज ह्यो दरवड दवरून आयज दुसऱ्या वटेन पयसो काडून घेता। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी विलास आरोलकार। गोंयांतले 24 समाजांनी एकठांय येवन बहुजन महासंघ घडयला। गोंयचे एससी, एसटी आनी ओबीसी मेळून 24 जाती ह्या महासंघात आसात। महासंघाचो पयलो अध्यक्ष अनिल होबळेन मिडियाक ही गजाल सांगली। कुळ कायदो दुरुस्तीचे प्रस्नाचेर महासंघ वावुरतलो म्हूण महासंघाचे फुडारी उलोवन दाखयतात। गोंयांतल्या 24 जातींनी एकठांय येवन गोमंतक बहुजन महासंघ घडयला। गोंयांतल्यो सगळ्यो ओबीसी, एसटी आनी एससी जाती ह्या महासंघात आसात। आयज तुमच्या मुखार हो महासंघ आयज जालो आनी रजिस्ट्रेशनूय आमकां मेळ्ळें। हे सांगून म्हाका सगळे जे आमचे लिडर आसा, सगळ्या समाजाचे लिडर आसा, जावं मागीर खारवी समाज, उठाचे सगळे लोक, गौड समाज आनी बाकीचे सगळे कलयकार, मागीर तेली आनी धोबी, नावी, हे सगळ्या समाजाचे चारी, हांव सगळ्याचीच नांवां घेयना अशें म्हणून समजू नाका। जवळ जवळ 24 जातीच्या लोकांनी सगळे एकठांय येवन आयज आमी हो महासंघ म्हणून आमी आयज घोशीत केलो। महासंघान आस्पाव आशिल्ल्या खंयच्याय समाजाचेर अन्याय जाल्यार आमी सगळे जाण प्रतिकार करतले अशें महासंघाच्या फुडाऱ्यांनी सांगले। हो जो महासंघ जाला हो अन्यायाचेर परिमार्जन करपा खातीर उबो रावल्लो आसा, दुसऱ्याचेर कोणाचेर अन्याय करपा खातीर ना। आज आमी अशें ठरयलां की खंयच्याय एससीचेर, एसटीचेर, खंयच्याय जाती जमातीचेर जर अन्याय जालो जर जायत
जाल्यार तेच्या खातीर आमी एकवटून आमी तेचो प्रतिहल्ला करतले, प्रतिहल्ला म्हणजे प्रतिकार करतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. प्रादेशीक आराखड्याचो प्रस्न तडीक लावंक सरकारान 3 पर्याय तयार दवरल्यात. सगळो प्लान रद्द करप वा हरकतींचेर सुनावणी घेवन प्लान चालीक लावप, नाजाल्यार अर्दो प्लान रद्द करून अर्दो चालीक लावप अशे 3 पर्याय सरकारा मुखार आसात. एप्रिल सोंपमेरेन प्रादेशीक आराखड्याचेर निर्णय जातलो म्हूण शार आनी नगर विकास मंत्री फ्रांसीस प्रुडंटा कडेन उलयलो. रिजनल प्लॅन हात घालपाकूच जाय म्हणटात. म्हाका दिसता बाय हो म्हयनो सोंपता निर्णय येतलो. लोकांनी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आहा. आतां लोकांचें रिप्रेझेंटेशन आयकल्लें बरें की सगळ्यात परते करया बरें. जे कडेन दुरुस्ती करून तो विशय सुट्टालो तो करूं येता न्हू. तो ऑपोजिशन लिडराचो पासून त्यात मत आहा दुरुस्ती करून विशय सोंपताल्या करया म्हणून. हो एक विचार. दुसरो विचार सगळे स्क्रॅप करपाचो. तिसरो विचार म्हणजे कितें अर्धे स्क्रॅप करप अर्धे तशें धरप. ते ऑप्शनूच हे आहा. ते खंयचो सरकार म्हणजे हांव बसपा जाय, चीफ मिनिस्टर बसपा जाय, आमदारां कडेन उलोवपा जाय, हे करून ते निर्णय घेवपा जाय. घेऊ एक विराम.